21 जाणांक आज स्टिचिंग मशीन जी आसा हे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी अवेलेबल करून दिले. म्हणजे खऱ्या अर्थात आमी स्वयंपूर्ण जावपा खातीर तुमकां केल्ली मदत. आमी म्हणटले की गव्हर्मेंटान न्ही बट गव्हर्मेंटान इनिशिएट केलो आनी रोटरी क्लबान मदत केली. हांव हे मुद्दाम इतक्याच खातीर सांगता, स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना मांडटा आसतना गोंय स्वयंपूर्ण जाव येता हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. फक्त मोटिवेट करपाची गरज आसा. म्हणजे आमकां लोकांक मातशें खंय तरी जागे करपाक जाय, खंय तरी तुज्या मदीं ताकद कितें आसा ही ताका सांगपाक जायी, तुज्या कडेन स्किल्ड कितें आसा ही ताका सांगपाची गरज आसा, अपग्रेड करपाची गरज आसा. आनी नक्कीच म्हाका दिसता होच इनिशिएटिव्स घेवन आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडली आनी खरोखरूच म्हाका आज खूब खोस भोगता ती सातत्यान उतरपाक लागलेली आसा. 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना म्हणजे सगळ्या सरपंच पंचायत आपले जिल्हा पंचायत आनी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे 191 ग्रामपंचायतींनी वचपी 191 स्वयंपूर्ण मित्र आनी 14 म्युन्सिपालिटींनी वचपी 14 स्वयंपूर्ण मित्र. ताच्या खातीर पुराय पयलो आमी सर्वे केलो आनी ताच्या उपरांत स्वयंपूर्ण मित्रांक त्या त्या गांवांत धाडले आनी तांच्यांनी आपलें काम खऱ्याच अर्थान सुरू केलें. म्हणजे काही जाणांनी जेका आमी म्हणटा की 100% काम केलें. जशें बाई ईशा सावंत ताणें आज खूब म्हणजे म्हाका म्हणजे आय फिलींग प्रावड. म्हणजे एखाद्या ऑफिसराक जर आमी जर फक्त सांगलें आनी ताका थोडीशी जर चालना दिली जाल्यार इतकें बरें काम जावपाक शकता. कारण तेणी फाटल्या 4 ते 5 म्हयन्यांक कितें काम केलां हें तुमच्या समोर दवरलें. आपदा सखी ह्या सारकिलो कार्यक्रम जो कोणाकूच खबर ना आनी ज्याची नितांत गरज आसा. कारण आमी म्हणटा की एमर्जन्सी टायमाचेर सायक्लोनच्या टायमाचेर किंवा इन एमर्जन्सी आपल्या घरात कितें जालें जाल्यार एमर्जन्सी कितें कितें आमी प्रिकॉशन्स घेवंक शकता हाजी ट्रेनींग म्हणजे 30 महिलां खातीर आपदा सखीची ट्रेनींग घेवप ही तितकीच म्हत्वाची आसा. आनी आपल्या गांवांत कितें जायें तें परत आमच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार करप आनी अशीय महिला आनी आमच्यो भगिनी आयडेंटिफाय करून म्हणजे कोण आपल्या पांयार उबी रावपाक शकता तांकां पयलीं ट्रेनींग दिवप आनी ताज्या उपरांत मशीन एवेलेबल करून दिवप. म्हणजे खऱ्याच अर्थान स्वयंपूर्ण करपा खातीर तांकां मदत करप. हाज्या खातीर तुमी पयल्यान पयलीं नेटान एकदां बाय ईशा सावंत हाच्या खातीर ताळयो मारात. दुसऱ्यो ताळयो मारात त्यो BLO खातीर. जरी आमचो एक BLO आमच्यात ना, तांचे मिसेस हांगासर आयिल्ली, आतांच हांव ईशाक सांगतालो की तांकां आमकां कशी मदत करूंक जाता. म्हणजे त्या सगळ्या BLOंच्या खातीरय तुमी नेटान ताळयो मारात जांच्यांनी तुमच्या खातीर काम केलां. आनी थर्ड आनी लास्ट हांव कित्याक सांगतलो, हें सगळें जरी आमी काम केलें जाल्यार दातृत्वाची इच्छा लागता. कोणाक तरी कितें तरी दितलो आसत जाल्यार आमी दिवपाची इच्छा लागता. गव्हर्मेंट दितात, गव्हर्मेंट दिले लोकांक कितें दिसता हें सरकारा कडेन खूब आहा म्हणून दिता. ना, तर आमी म्हणटा की ज्यांच्यांनी स्पॉन्सर्ड केलें म्हणजे रोटरी क्लबाचे सगळे स्पॉन्सरर अभिजीत, सचिन, ईशान हे सगळ्या जाणांनी जी मशिनां फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर्ड केल्या. आनी दुसरें जे आमचे बाय जेका ट्रिटमेंटा खातीर मुंबय वचपाक जाय, आयदर टाटा हिंदुजा खंयसर ते म्हणजे ताका स्पेशलायज ट्रिटमेंट घेवपा खातीर मुंबय वचपाक जाय, ताजो पुराय खर्च रोटरी क्लबान उचलता म्हणून सांगला. त्या रोटरी क्लबाक ताळयो मारा. सरपंचांनी बीन मातशें राजकारणांतल्यान पयस रावपाक जाय. गांवचो विकास हो तांकां 1 नंबराचेर आसपाक जाय. आपल्या गांवांत जर विकास करता आसत, आपल्या गांवांतल्या महिला भगिनींक जर कोण फायदो मेळोवन दिता आसत जाल्यार तो सगळ्यांक कशा अर्थे दिवचो हें आमी पयलीं पळोवपाक जाय. राजकारण मागीर ते 5 वर्सांनी एकदां येतलें तें करुया तेन्ना. आमकां पडलां लोकांचें, आमकां पडलां गांवांतल्या आमचो अडलेलो कोण आहा तेजें. तेका मदत खंयच्यान जातली, सरकारा कडल्यान जातली, बिगर सरकारी संस्था कडल्यान जातली जाल्यार तें सगळें करून घेवपाची. आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की आमचो कोऑर्डिनेटर म्हणून म्हणजे सरकार, ग्रामपंचायत, लोक हाच्या मदीं आमकां कोण तरी कोऑर्डिनेटर जाय. तो आमचो स्वयंपूर्ण मित्र. तो कोऑर्डिनेट करून म्हणजे सरकारा कडेन खूब आसा बट तें जर लोकां कडेन पावयतलो आसत जाल्यार ताज्या मदीं कोण तरी कोऑर्डिनेटर आसचो पडटा. आनी तो कोऑर्डिनेटर जेन्ना खूब बऱ्या अर्थान काम करता
तेन्नाच ते सगळ्या लोकां पर्यंत पावूंक शकता. समाजात असे कितलेशेच लोक आसा जे दिवपाक तयार आसात. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की रोटरी क्लबान जे काम पॅन्डेमिकच्या काळात केलें म्हणजे ते म्हणजे सगळे कडेन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत म्हणल्यार तांकां काम करपाची संद मेळ्ळी. म्हणजे अजुनूय बी म्हणजे आमी जर खंयचें आयडेंटिफाय करून जर एखादें काम तांकां सांगलें आसत डेफिनेटली दे आर रेडी टू हेल्प. म्हणल्यार ताज्या खातीर पळोवपाचो दृश्टिकोन जाय. आनी म्हणून तर हांव मुद्दामून ईशा सावंताक हांवें कॉंग्रेच्युलेट इतक्याच खातीर केलें की तेणी आयडेंटिफायड केलें त्या चलयेक ट्रिटमेंटाची गरज आसा. कदाचित तेणी आयडेंटिफाय करूंक नासलें जाल्यार रोटरी क्लबूय ताज्या पर्यंत पावचो नाशिल्लो. आयडेंटिफाय करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून आमचे स्वयंपूर्ण मित्र खूब बऱ्या अर्थात कामाक लागलेले आसा. आमचे जिल्हा पंचायत पंच सरपंच तितक्याच बऱ्या अर्थान कोऑपरेट करता. आनी म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण गोंय ही थोड्या पॅन्डेमिका खातीर फाटले 3 म्हयने की ग्रामपंचायतींनी वचूं नाका. कोविडाचें काम म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात कोविडाचेंय काम आशिल्लें तेंचेर आनी कोविडूय चड मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो. बट 1 जुलयच्यान परत एकदा स्वयंपूर्ण मित्र हे आमचे ग्रामपंचायतीन वचपाक लागतले. आनी अशाच पद्दतीत जें काम अस्नोडा ग्रामपंचायतीत जालां तशाच पद्दतीचो रेप्लिका जो आसा हे उरलेल्या 191 ग्रामपंचायतींनी जातलो, 14 म्युनिसिपालिटींनी जातलो. आनी खऱ्या अर्थान आमी जाका म्हणटा की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्दां आत्मनिर्भर भारत ही योजना प्रत्येक गांवांतल्या आनी देशांतल्या प्रत्येक मदत जावपाक, जावं तो दूदकार, जावं तो शेतकार, जावं तो नुस्तेकार, जावं तो गाड्याकार, हेका हर एक मनशाक मदत करपाचें काम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केलें. त्याच धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीत मदत जावपाक जाय. त्या खातीर आमी मांडल्या आनी ती जातली हाची अपेक्षा करता. वो सक्षम लोकांक जाय तसो काम करता. आयज तुमी पळयतले आमचे मुख्यमंत्री जाले ते जायना बरोबर थोड्याच काळान जे कोविड जाले कोविड-19 आनी ते गोंयान न्हू तर सबंद देशान सबंद जगार इफेक्ट दिलो. असो दिलो की काम करपाक गावना. त्या पर्यंत जी सदां उठून सकाळ सांज पासून टेन्शन घेवंक जाय सकाळ. कारण खंयचे डिजास्टर जालो असो ना. हो मानसिकता व्हायरस डिजास्टर हो मनशाची हानी करणारो, मनशाक त्रास दिणारो. आनी हें सगळें सांबाळून सगळें टेन्शन घेवन तेज्यांचे तितून पोटा पाणयाचो विचार करप, लोकांक ट्रेन करून फुडें व्हरप, तेंचे फुडलें आयुश्य कशें सांबाळप. आतां थर्ड वेव येतली पॅन्डेमीक तेज्या प्रमाणे तुमी टीव्हीर पळयता आसतले 1 म्हयनो पयलींच बेडां म्हणा इन्क्युबेटर म्हणा सगळे तयारी सक्षम. आयज आमी पळयता खंय तरी कांयच ना तो घरा कडेन 1 किलो तांदूळ व्हरोंक शकना पूण यूट्यूब काडून मात ते यूट्यूबार घालता. तेका घरा कडेन घराची आवय किंमत दिना भावूय किंमत दिना पूण यूट्यूबार मोठे उलयता की अशें तशें सरकारान करूंक जाय. आमकां निवडून दिल्या लोकांनी बरें काम करपाक तुमकां कितें जाय तें करपाक आनी त्या तरेन आमी करीत आसा. ते आपल्या पर्यंत जास्तीत जास्त टायम दितात. सकाळ ते रातचे 11-12 पासून ते कामाकूच आसतात. हें इतकें आसून टिका करणाऱ्याचेर लक्ष ना दिता आमी सक्षम फुडें वचूं. सरकाराच्यो खुबश्यो योजना आहा ज्यो लाभ घेवपाची तुमची तयारी आसपाक जाय. जशें सरकारान थारायला स्वयंपूर्ण गोवा करपाक ज्या प्रत्येक पंचायतींत प्रत्येक मामलेदार लेवलाचो एक ऑफिसर वयता. तो RTOचो आसूं, फॉरेस्टाचो आसूं, मामलेदार आसूं. कारण हे फर्स्ट टायम जो तलाटी ज्या गांवांत पंचायतीन 1-2 वरां एकदां मेळना, डेली आसना, त्या जाग्यार तुमच्या पर्यंत गॅजेटेड ऑफिसर हाडून दवरपाची जी योजना जी प्लॅनिंग करून तेंच्यांनी आमच्या गांवा खातीर आमच्या लोकां खातीर केला. हे बरें मोठें काम तेंच्यांनी केलां आनी अशेंच आमी केलें जायत. आमी ऑफिसर तुमी नागरीक संघटीत रावन काम केलें जाय जाल्यार बऱ्यापैकी काम जातलें.